पेड्या बाणावलेच्या थळाव्यांनी कोलवा स्टॉप ते साळ न्हंयमेरेनच्या पायपलायनीच्या कामाचेर आक्षेप घेत पंचायतीन काम थांबोवपाचे आदेश आशिल्ली सुचोवणी सिवरेज कॉर्पोरेशनाक काडली। तशेंच ताची प्रत नगरसेवक उपनिरीक्षक कोलवा पुलीस स्टेशन आणि कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या अशें बाणावलेचो सरपंच निलेश प्रभुदेसायन म्हायती दिली। थळाव्यांक हे विशीं विचारल्या उपरांत साळ न्हंयतलें उदक पयलींच दूशीत जालां आनी जर कोलवा स्टॉपाचें मेळ्ळें उदक न्हंयत सोडलें जाल्यार तें पुराय तरेन दूशीत जातलें, देखून आमी ह्या पायपलायनीच्या कामाचेर आक्षेप घेतला अशें तांणी सांगलें। तांणी जेन्ना ऑर्डर लायिल्ली आमकां इन्फॉर्म केल्लें की बाबा आमी हांगा काम दॅट इज इन समवेअर इन जानेवारी इन्फॉर्म केल्लें, एक लेटर इन्फॉर्म केल्लें की आमी काम स्टार्ट करता आनी तांणी एक हें लायिल्ली कितें तुगेले कलेक्टराची एक ऑर्डर लायिल्ली। पूण त्या कलेक्टराचे ऑर्डरीक नंबर 3 ऑर्डर नंबर 3 भितर बरयल्लें की लोकल पंचायत बॉडी जी आसा तांचे कडच्यान तुमी परमिशन घेवपाक जाय आनी तें परमिशन ताणें आमचे कडच्यान घेतलें नाशिल्लें, म्हणून तें आमी ताका तेन्ना स्टॉपवर काडिल्लें की तुमी आमचे कडच्यान परमिशन घेतलें ना, सो त्या खातीर आमी तुमगेले स्टॉपवर काडले। पयली न्हंय काबार जालो आहा सारकी पेडे जावन कोण उदक, सो आमकां आनी ती सेवेज ह्या संवसान कोण आनी न्हंय पोल्यूट जावन कोण पेडे जालो नाका।